बापा एकठांय जाल्या तुझी विचित कत्यांनी आयता निर्वाशी काळजान गीतां गाता सर्गी जेवणात वांटो आमी घेता कुटुंब आमचे तुझ्या मोगान सदांच तुंबत बापा तुझे कृपे संगीत भेटयता अर्गां बलिदान स्वीकार तूं कर मागता विश्वासान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसो तुमचे सभय आसो. आयच्या मिसाची ते सवा ह्या प्रकारांत मेरी डिसोजा अर्गंजान मिस्तिता लुसी पायस अर्गंजान मिस्तिता कॅनिट सल्डना अर्गंजान मिस्तिता पास्कल आणि नतालिया मिनोन्सा तांच्या आत्म्या खातीर जॉर्ज रॉड्रिगसाच्या आत्म्या खातीर सिस्टर विनीताच्या आत्म्या खातीर मॉरिस डिसोच्या आत्म्या खातीर लॉरेन्स सेरोच्या आत्म्या खातीर ग्रेगरी मेंडोन्साच्या आत्म्या खातीर गॅब्रियल रॉड्रिगसाच्या आत्म्या खातीर फ्रांसीस मेंडोन्साच्या आत्म्या खातीर अँड्रू आणि फ्लोरिन साल्डनाच्या आत्म्या खातीर सेरा वकुटमाच्या घरच्या आल्मा खातीर जॉन रॉड्रिगसाच्या आत्म्या खातीर घरच्या आल्मा खातीर ग्रेगरी आणि मेरी डिसोजा तांच्या घरच्या आल्मा खातीर त्या ते सांगता आमची ते सवा आमी सम्या घराड्या आणि ह्या सकाळच्या वेळा देवाकर बलिदान भेटोवंक आयलेल्या वेळार तांचे खातीर मागया. आज नव्यानाचो 8वो दीस नव्यान म्हळ्यार 9 दिसांचे भक्तीपण आनी हे भक्तीपण मरियमायेच्या मोगा खातीर आमी करता आनी तिची देख घेवंक आशेता. आयच्या वांजलांत थंयसर जेजून साबार जाणांक गुण केल्लें देवसार दवडयलें हे सकट घडिता वांजलिस्तान बरयल्लें आमकां वाचूंक मेळटा आयकूंक मेळटा. जेजूचो ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश जावन आसलो ह्या संवसारार सर्गींचें राज स्थापन करीत त्या देखून ताज्या राजांत पिडेक बुकेक देवसाराक वायट शक्ती सकट स्थान ना. त्या देखून ताणें थंयसर पिडेस्तांक गूण केलें देवसार दवडयलें बुकेल्ल्यांक जेवण दिलें हें सकट करून देवाचें राज हांगासर स्थापन केलें. आज तेंच राज सोमी आमच्या मुखांत्र स्थापन करूंक आशेता. आमी त्या राजाच्या वाडावळी खातीर आमी वावरी जाय. मस्त जाणांक तेच राजाची गरज आसा अशें म्हणून तो आमकां सांगता आनी अशें आमी आमच्या बऱ्या जिणे मुखांत्र बऱ्या देखी मुखांत्र आमच्या उतरां मुखांत्र आमच्या करण्या मुखांत्र ह्या राजाच्या वाडावळीक आमी कारण जाय आमी कुमोकर जाय म्हणून ह्या बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर सांगात जमल्या. त्या देखून अंतून फावो ते रितीन भाग घेवचे खातीर सर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट उदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत भगेवो सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista ka
Somiaka kultur, Somiaka kultur. प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा भो बघेवंत आमकां मरीची शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संतोश्ट हांव ह्या मोगाळा वयचे विनतीन ह्या संवसारांत सर्व वायट आवेगनांतली आमकां वाटय आनी सरकार शासनाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलान कोलेसेकारांक बरयल्या पत्राचो आरंभ. देवाच्या कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्म जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोथीन क्रिस्तांतय खोलासेंत आसा त्या भगवंतांनी विश्वासी भावा भयणीक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. आमच्या सोर मागण्यांनी तुमच्या पासो देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच अर्घ दिता. कित्याक जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेल्या बवार्था विशयंत आनी सोर भक्तांतय तुमी सांबाळल्या मोगा विशयंत आमी आयकलां. ह्या दोनाय खातीर सरकार तुमकां एक भरवसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. निस्वार्थेचो संदेश तुमकां प्रगट जाल्लो तेन्ना ह्या भरवसा विशयंत तुमी जाणा जाल्यात. जशें आख्ख्या संवसारांत तशें तुमचे मदीं ही सुवार्ता पावन पोळ दिता आनी विस्तारता. देवाच्या सुवार्थेचें देणें घेवन ताजी खरी वडवीक कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यार तवळतावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या सहवावराडी एफाफ्रासातावन हें तुमी शिकल्यात. आमच्या तरबेन क्रिस्ताचो सेवाक जावन आसलेल्या ताणें मुजेतय तुमकां आसलेल्या आत्मीक विश्वासा विशयान म्हाका कळीत केलां. देवाचें उतर हें. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. हांव जाल्यार देवाच्या घराक लागून वाडटा त्या जैतुनाच्या रुखा सारको देवाचे काकुळतीचेर आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. तुझ्या ह्या उपकारांक सदां हांव तुका दिन वाचतलो. तूं भोव कणवळो म्हणून तुज्या भक्ता मुखार परगटतलो. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदेत आसलेल्यांक सुटकां दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सिनेगॉगांतलो भायर सरन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सर्चेन उबो रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येतना ज्या कोणागेर विविध पिडे रोगाची मनशां आसलीं तांणी सक्तांनी तांकां ताचे सरशी हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सक्तांक गूण केली. सबार भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरून गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणा आसले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडटच नर मनीस नासलेले एक सुवातेक तो भायर सरून गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाय म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शारांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक ह्याच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनेगॉगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. मुकुंदी बापा मुनगवासू वांदाका फळांचो फळांच्या बावऱ्याचो गुरतांच्या मोगाचो मुकुंदी बापा मोगायजाचो. सर्वेस्पर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गवासो. मनशाच्या पोटान केल्लो प्रेतुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो. ओपून घे बापा उंडो गवासो वायंदाका फळांचो फळांच्या बावऱ्याचो गुरतांच्या मोगाचो. ओपून घे बापा मोगायजाचो. ज्या भाव भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडतात असलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घेव. कणवळ्या बापा भाग्यवंत मये देवाचे मातेचो उडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गींच्या आवयच्या मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवाशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा
सर काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या असो भोवमान फावो असलेले नित्यांक परिमरयेक आमी नमन करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगटता आपल्या अंकवापणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी चर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस परतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हे रगात पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडतो सगोट परगटुया तुझ्या गुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वरात अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोबडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापात पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापात आणि सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर
तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मोकामोळ फळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव फार मरे देवाची माये संगती तिसोपती भाग्यवन सुसेक भाग्यवन धर्मदूतान आनी सर्व कडेन तुका मान माल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून त्याने शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावूंक या. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भोगसिता तशें आमची पागां भोगूस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशा नात्रेक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपात कांडी सुटय आनी सर आकादांतली वाटय. कित्याक रास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाग. तुमची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवाय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. अपूर्ण जिवन जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्याक ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. पान 180 आणि 5 D78. तुझो सांगात म्हाका सोम्या जेजू स्वागत तुका तुझो सांगात म्हाका ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान
सोम्याराय काळजांचो दिताय उदोची बिताचो तूं सोम्याराय काळजांचो ये जेजू ये काळजां म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या गवळी सोमी मोजो जाला तुजो मोग म्हाका दिला गवळी सोमी मोजो जाला तुजो मोग म्हाका दिला ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या तुम्ही एक वड सर्गी देणे दैवी
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितेच्या बापा, भगियंत आमकां मरये देवाचे मातेच्या उडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मी पोशण दिलां. ह्या पोशणाचे घटयेन आमचे माये परी तुजी खुशी पाळून सर्गार तुजी शासनाची सडवण बगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आज थंयसर फुलां अर्पण जाल्या उपरांत फेस्ता लेकार इगर्ज आनी परिसर नितळ करचें कार्यक्रम आसा. देखून सबार जाणांनी ह्या कामाक हात मेळचे म्हणून विनंती करता. सबार जाण आसा जाल्यार तें काम वेग्गी मोगदूंक जाता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. फुलां एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळया, सकळ लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया, मोर्ये खोगळसिया. तुझे काळीस ती कादी पुता हे दिखैते. करता पुरपाय माय मोजी ह्या सोबीत फुलांची. पोरता हेतलानी सोद्या, फुलां एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळया, सकळ लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया, मोर्ये भोगळसिया. दर्यान मायेक पै करता, पुढच्या मोसांत आसा. माय तुजो आधार मागता आनी धैर्यान रावता. हितानी सोद्या, फुलां एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळया, सकळ लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया, मोर्ये भोगळसिया. तुजो क्रूसून तोसाचो, नाकर उजवाड तुजो. आमकां धामच्या मोराचो, काडप पयसांक रावचो. बोटा हितानी सोद्या, फुलां एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळया, सकळ लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया, मोर्ये
आवडून सोडून तुझे नाव तुझी भक्ता मेळून माय तुझे भेसा पाही जावांचो गाव पोट पाहितलानी सोडला फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंत्या आनी मायेक दिव्या सत्तर सांगाता मेळ्या सत्तर बाबाची आणि बुधाची आणि पवित्रत्वाचे नावी मगाळ भुरग्यानो आणि बाबा बहिणीनो आज ह्या मामेलाचो 8वो दीस सर्व मिशनरी खातीर मिसांवा करच्या खातीर मागोवंक आमकां उलो दिल्लो आसा ह्या जाग धार्मिकां जायतीं लायकां संवसाराच्या कोनशांनी देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करीत आसात पौस म्हणले आमकां हर एकल्या की हे मिसांव दिला म्हणलें समजून घेवन आतां आमी देवाचें उतर आयकुया सर्वेश्वर तुमची सोबे आसूं लोकांत बरयल्ल्या सुवातेंतलें वाचा जेजून 12 जाणांक सांगाता आपयले आनी तांकां सर देवसार जावणाची आनी पिडाशिडा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो उपरांत देवाचें राज प्रगट करूंक आनी पेडेस्तांक गुण करूंक म्हणून तांकां ताणें धाडलें तो तांकां अशें सांगूंक लागलो वाटेक म्हणून कांयच व्हरी नाकात दांडो फतें बुती दुडू खंयचेंय नाका बदलूंक दोगलोय नाका ज्या घरांत तुमकां स्वागत येतात त्या घरांत रावा थंय तावनूच तुमची मुखली वाड धरा जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शारांतले तुमी भायर सर वेतना तुमच्या पांयांक लागली दुडू सयत पापड सोडा तुमी तशी केल्ली तांचे विरोध एक साक्ष जावन आनी ते भायर सर गेले आनी हळ्ळेक पॉयंट करून सुवार्ता प्रगट करीत आनी पिडेस्तांक बरी करीत गेले देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो मिसांव वावर एकल्याक दोगांक थोड्यांक बिसायबांक याजकांक धार्मिकांक मात्र न्हय आज आमी केल्या स्वार्थेंत जेजून 12 जाणांक म्हण अर्थ पवित्रान घेतिल्ल्या हर एकल्याक हे मिसांव देवान आमच्या मोगाळ बाबान ताच्या क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या त्या राजाचे साने जावन सांदेपण घेतिल्ल्यांक ही जबाबदारी मिसांव दिला आमी सांगू आमच्या भारतांत आमच्या ह्या फिरगजेचे विविध कोनशांनी याजक धर्म भयणी ह्याच देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करून आसा देव हो मिसांव वावर देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करच्या सर तांच्या कश्टा अनवरांनी दगदणेंत धैर्य साडिनासतना हो वावर धैर्यान करूंक देव तांकां कृपा आदार दिवन म्हणल्या बरोबरशान आमची मागणी प्रार्थना आता सर्गी बाबा समोर भेटोवन दिवया बापा तुझे पवित्र सभेन आपले जिवीत तुझे बरचे खातीर भेटयलेल्या पापाक सर बिस्पांक याजक आनी धर्मिकांनी सदांच तुका विश्वासी रावून तुझे परजेची मोगान जतन घेवन तुझे कृपेन बर म्हण मागता आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सर धर्मामध्ये बरो संबंध बांदून हाडून प्रेरण दिशे तुझी मजत लाभे म्हण मागता सर याजकांनी धार्मिकांक सदांच बरी भलायकी संतोष आनी समाधान दी तुका विश्वासी रावून
तुझे पोरचेची मोगान सेवा करून जाय अशी कृपा देणी लाभय म्हण मागता संसारभर मिशनरी जावन वावरच्या सर याजक धर्मिकांक सदांच राख आनी सांबाळ तशेंच तुझे मिसांव जारी करूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हण मागता मरण पावल्या सर एजाक आनी धर्मिकांक ससान विशेव लाभय निवृत्त जाल्ल्या सर एजाक आनी धर्मिकांक बरे भलायकी सांबाळ म्हण मागता हांगासर आमी सर्वांनी आमच्या एजाक आनी धर्मिकांचो सदांच मोग करूंक आनी तांचे पासत मागूंक आमकां कृपा लाभय म्हण मागता एक घडीभर मौन रावन आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या आणि हेर सर्व ते समागतीर माथ्या आमा बसत मिनाती खरी बाळोक मोरये प्राप्तुया हे स्वादिक बाळोक मोरये तुका देवाची आवय जावं निर्मिल्ले वरवीं तूं आमची राणी आनी महामोगाळ आवय जावं तूं पावली तुवें आमचे दें केल्ल्या कृपेच्या महात्कर्या बसत म्हजी गालती मागणी दयेन आयक सर कुशींनी म्हजेर भार घालच्यात हर एक गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दुसच्या सर कश्टांनी म्हजो परतो बरोसो तुजे थंय दवरता ही बघेवन बळका तुका मात दिल्ल्या विशेश देण्या वरवीं आनी तुवें जोडिल्ल्या पुण्या फळा वरवीं तूं आज ही तुजे थंय कापळदार दाखय तुवें माणच्या आत्मीक भांडाराची जर निरंतर वांची देणी केदीस सभानान म्हण दाखय कित्या देवाच्या बापाय जर क्या काळ जातय तुजी पदवी मीत मेर नासलेली तूं पाप करतना घर समरले पयले घडये जावन देवान तुका ग्रेस केल्ल्या आनी तुजे थंय वचलेल्या अपरमेद कृपे मरेपात हे सर्गींच्या बाळकाक म्हजी मागणी दयेन आयक आनी हांव तुज्या काळजाय बरेपण वाखणतलों ससनाच्या ससनाक आमी बरी फुलां अर्पीत आसतना भुरग्यांनी जास्त करचें कोणाच्या आंगाक भुरग्यांनी फुलां उडोवंक ना खाली पळयल्लें परतो पळयता भुरगें जाय जाय म्हणून आपल्या आंगा फुलां उडयतात मरयेच्या त्या रुखण्याक मात्र भुरग्यांनी फुलां उडोवची
सदैवी फळ जेजू काम कांदकय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलगी अंपारी मरिये भगवती देवाचे माये आम्हा बसत विनाधिकार आज फुलाडल्या सर्वांक वर्ष वडमुखार सरिल्ल्या बेनेडिक्ट मेंडोन्सा सांजे वाडो जास्नी आणि जियान्ना मेंडोन्सा दुखीमाई वाडो फ्लाविया जनरल स्टोर दामासगड्डे रेमेतमाई वाडो वालसन डिसोजा जेजूचे ल्हान फूल वाडो अंचा तुझी सर्व दानेच्या दिसाव खातीर आता आम्ही एक आमच्या बापा तीन नमान मरी एक अनंत बापा सोकास घडोवन दिवया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तेची संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सगळ्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळणीर पडोवंक दिवं नाकात पण मायरांतलें आमकां हेबार नमान मरयेक कृपेन बरयलय समी तुजी संगतात स्त्रियां भितर तुमचो देव आमचे देवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो भगवती मरयेक देवाचे मायेक आमच्या बापया खातीर नादिकर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमीन नमान मरयेक कृपेन बरयलय समी तुजी संगतात स्त्रियां भितर तुमचो देव आमचे देवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो भगवती मरयेक देवाचे मायेक आमच्या बापया खातीर नादिकर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमीन नमान मरयेक कृपेन बरयलय समी तुजी संगतात स्त्रियां भितर तुमचो देव आमचे देवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो भगवती मरयेक देवाचे मायेक आमच्या बापया खातीर नादिकर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमीन महिमा बापाक आनी बदाक आनी पवित्र आत्म्याक मुगाळ पोता सोबे अंकार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत सची वय आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांक बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान